तुम्ही असं तुझे हॉस्पिटल हांगा आसा आणि तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता जे हॉस्पिटलाचें काम सुरू आसा. खरें म्हटल्यार हांगा जे सरावंडींग जी एरिया आशिल्ली साफ-सफाई जावपाक जाय आशिल्ली आणि आमकां आयकपाक आयल्या की आतां जे पेंटींग जे मारपाक आयल्या ते 3 फावटी पेंटींग मारपाक आयल्या. अजून जे हॉस्पिटलाचें काम पुराय जाल्लें ना. पूण खंय तरी लोकांचे मागणी आसात. लोकांक खंय तरी जर कितें तरी एमर्जन्सी जाल्यार हांगा तांकां डायरेक्ट आजिलो किंवा बांबोळे व्हरचें पडटा. हे खंय तरी लोकांचे प्रश्न लक्षात घेवन हांगा जे मिनी बांबोळी सारकें एक हॉस्पिटल बांदपाचें काम 52 कोटी खर्च करून बांदपाक आयलें. पण खंय तरी हें काम अजून स्लो चलता आणि बेगिनात बेगीन हाचें काम जावचें अशें हांगा जे लोकल आसात आनी त्याच बरोबर सरपंच पंच मेंबर हांच्यांनी खूब फावटी उलयलें. खंय तरी सरकारान ह्या संदर्भान लक्ष दिवप खूब गरज आसा. आयज खंय तरी पेडणे वाठारान कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा मेन कासारवाडे एक आसा आनी हांगा तुये आसा. जर कितें एमर्जन्सी जालें जाल्यार ती डायरेक्ट आजिलो किंवा बांबोळे वचा म्हणून सांगतात. खंय तरी इतले व्हडले जर हॉस्पिटल युनीट बांदपाक आयले आनी बांदल्या उपरांत खंय तरी तेचे बेगिनात बेगीन प्रोसेस करून लोकार्पण जर केलें जाल्यार खंय तरी जे प्रॉब्लेम आसात सॉल्व जावंक शकता. आतां हालींच एक 2022 हांगा एक युनीट सुरू करपाक आयलें डायलेसीस. तेच्या उपरांत आतां आमी जर पळयलें जाल्यार थंयसर सॅटेलायट ओपीडी म्हणून एक सुरू केल्लेलें आसा आनी थंयसर लोक पत्र्याच्या खाला रावतात. खंय तरी तांकां सुद्दां ह्या जाग्यार एक रूम दिवन त्या रुमान तांकां जे सॅटेलायट ओपीडी आसा तेय सुरू करपाक हरकत ना. पूण कित्या खातीर इतलें पेंडींग आसा हे अजून मेरेन हो प्रश्नच पडलेलो आसा. सद्या आमी आमदाराक ह्या संदर्भान विचारलें. आमदार म्हणटा सद्या काम सुरू आसा, बेगिनात बेगीन जाता तितले बेगीन आपण हे काम करून घेतलो आणि लोकांच्या हिता खातीर आपण काम करीत आसा असें तांचें म्हणणें आसा. पूण सरकारान आणि संबंधित मिनिस्टर जे आसात हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी सुद्दां खूब लक्षान घेवन लोकांचे प्रश्न जे आसात ते लक्षान घेवन जे काम आसा स्लो आसा ते बेगिनात बेगीन करून इतले व्हडले जर स्ट्रक्चर तुमी बांदून इतले धूळ खावपाक जर दवरले जाल्यार हेचे कांय अर्थ जावचे ना. सो लोकांचे मागणी आसात आणि लोकांचे विनंती सुद्दां करतात की बेगिनात बेगीन हे जे इमारत आसा लोकार्पण करचें. हांगा जे फॅसिलिटी आसात ते लोकांक दिवचे. हांगा जर कितें तरी जालें जाल्यार स्कॅनिंग आनी कितें जाल्यार लोकांक डायरेक्ट तांकां आजिलो किंवा बांबोळे वयचें पडटा. आणि इतले डेव्हलप किंवा डेव्हलपिंग तालुका जर आमी म्हणटा पेडणे जाल्यार अजून मेरेन अशा जे बिल्डींग बांदपाक आयले खुबशे बिल्डिंगा आसात जे बांदपाक आयले अजून पर्यंत लोकांक दिवंक ना. म्हणजे लोकार्पण करूंक ना किंवा इनॉग्रेशन करूंक ना. हाचें सुद्दां काम सुरू आसा. पण बेगिनात बेगीन करून लोकांक खंय तरी रिलीफ दिवचे अशें लोक मागणी करीत आसात. ही आयज खुबशे लोकांचे मागणी आसात की हे हॉस्पिटल जे आसा बेगिनात बेगीन स्टार्ट जावचें म्हणून. तुमचें कितें म्हणणें आसा एक सरपंच म्हणून? आमी वेळोवेळी मागणी करता की हे जे हॉस्पिटल आसा ते बेगींतल्या बेगीन सुरू जावपाचें म्हणून. अल्टिमेटम दिल्लो की डिसेंबर पयलीं हे हॉस्पिटल कार्यान्वीत जातलें म्हणून. पण अजून पर्यंत जर हॉस्पिटलाचेर जर नजर जर मारली जाल्यार कसल्याच प्रकारचे डिसेंबर पर्यंत सुरू जावपाची शक्यता हांगासर दिसना. आमी झोनींग प्लानाच्या विशयाच्या वेळारय आमी सांगलेलें की जो TCP मिनिस्टर आसा तो हेल्थ मिनिस्टर आसा तेणी हेल्थाच्या आरोग्याच्या दृश्टीन पेडणेकाराच्या दृश्टीन हेचो विचार करपाक जाय. आयज जायते डेव्हलपमेंट्स पेडण्यान जाता, विविध प्रकारचे प्रकल्प पेडण्यान येता, परंतु जी मेजर जी नेसेसिटी आहा लोकां खातीर ती आरोग्याच्या दृश्टीन आसा आनी तेचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत करप गरजेचें आसा. आमी आमच्या आमदारा कडेन वेळोवेळी मागण्यो करता की हे करपाक जाय म्हणून. आमदारय सरकाराक रिक्वेस्ट करीत आसा की हे बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करपाचें म्हणून. परंतु सरकाराचे हालचाली पळय आतां वेगवेगळे आतां नॅशनल गेम्स गोंयान जाले, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट गोंयान आसा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या तालुक्यान येता. नॅशनल गेम्साची एक रायफल शुटिंगाची इव्हेंट पेडणे तालुक्यान आनी किंबहुना मांद्रे मतदारसंघान जाता, मांद्रे गांवान जाता. सो येदे व्हडले मेजर इव्हेंट्स जाता, वेगवेगळे प्रकल्प हांगासर हाडटा, पण आरोग्याच्या दृश्टीन कांयच प्रकारचे सरकाराच्या हालचाली दिसना. आयज हांगाच्यान जर मनशाक जर GMCन व्हरतलो जाल्यार इट टेक्स ऑलमोस्ट
1.5 hour 1.5 वर लागता लोकांक वचपाक. आणि ही मेजर हे असं ह्या प्रकारचे साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप हे सरकारचे प्राधान्य सरकारान दिवपाक जाय. तो सीएम आमचो प्रत्येक वेळ जे अंत्योदय जे म्हणटा पळय ते ह्या अंत्योदयाचेर सीएमान मातसो लक्ष दिवप गरजेचें आसा. सो आनी आमच्या आमदारा कडेन रिक्वेस्ट आसा की आमदारान जे कमिटमेंट दिल्लेले पेडणे तालुक्याच्या जनतेक की डिसेंबराच्या पयलीं हे हॉस्पिटल स्टार्ट जातलें म्हणून. सो आमदारान हेचेर पेडणे तालुक्याच्या जनतेक क्लॅरिफिकेशन दिवप गरजेचें आसा. ना जाल्यार आमची रिक्वेस्ट आसा की चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक हांगासर हाडपाक जाय. लास्ट टायम येयल्लो तो GSIDCचो व्हायस चेअरमन तो आयिल्लो हांगासर, सालिगांवचो MLA. तो हांगासर येवन कांय फायदो ना. हांगा हेल्थ मिनिस्टर येवपाक जाय. हेल्थ मिनिस्टरान जेन्ना कोविडाचे जे वॉरियर्स आसलेले तांकां फेलिसिटेट केल्लेले तुयान, हांव याद करून दिता तुयाच्या हॉलान, त्या वेळाचेर तेणी कमिटमेंट दिल्लेलें की बेगींतल्या बेगीन हें हॉस्पिटल स्टार्ट जाता. तुमचे इंटरनल पॉलिटिक्स सायडीन दवरा. सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या लोकांक आतां कळलेलें आसा. पार्सेकर सरान हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो, तेच्या उपरांत दयानंद सोपटे आयलो, आतां जीत आरोलकर आयला. हे तुमचे इंटरनल पॉलिटिक्स सायडीन दवरा तुमी आनी लोकांच्या आरोग्याच्या दृश्टीन लोकांक न्याय दियात. ही सामान्य जनतेची मागणी आसा. आनी हांवूय बी मांद्रे गांवाचो सरपंच म्हणून सरकारा कडेन हीच मागणी करता की ह्या लिडरांनी स्वताचे पॉलिटिक्स सायडीन दवरून जनहितार्थ विचार करून हे हॉस्पिटल बेगींतल्या बेगीन कशें कार्यान्वीत जातले हेच्या खातीर फुडाकार घेवप गरजेचें आसा. आतां कोणी स्वप्नां रंगोवपाची न्हू की फुडें कोण तरी आपण येतलो आनी आपल्या हातींतल्यान हें इनॉग्रेशन जातलें म्हणून. हे आरोग्याच्या दृश्टीन ही स्वप्नां रंगोवं नाका. बेगींतल्या बेगीन सुरू करा. हेचेर खर्च करतात तेन्ना तो 52 कोटी हे जनतेच्या पयशांनी आनी तेचो जनतेक लागून तेचो उपयोग जावपाक जाय. ती आमकां फक्त इलेक्शनां येयली काय इलेक्शनाच्या वेळाचेर स्टंट करून तेंचे म्हणजे मोठो आनी खर्च करून तेचे उद्घाटनां आनी तेच्यो मोठ्यो पेपराचेर एडवर्टिजमेंट आनी पेपराचेर कितें म्हणटा बातम्यो वगैरे सोडून तेचो सामान्य हांगासरल्यार पेडणेकारांक तेचो उपयोग काही एक जावचो ना. तो 52 कोटी जेन्ना हेचेर खर्च करता ते 52 कोटी लोकां मेरेन पावपाक जाय. आज परत 4 म्हयन्या पयलीं आमी हांगासर दाखयलें की स्थानीक आमदारांनी आपलो GSIDCचो चेअरमॅन सांगलें की आनी 11 कोटी आमी नवीन हाडल्यात म्हणून. कळ्ळें. तर ते 11 कोटी नोव्हेंबर पर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत सोंपोवन ते नोव्हेंबरान कार्यरत जावपाक जातले. जेचे टेंडर जावपाचें आहा म्हणून तेंच्यांनी सांगलें इलेक्ट्रीक फिटिंगसाठी ते टेंडरच जावंक ना. वर्क ऑर्डर सोडा मागीर कोण कसो काम करतलो. एक सेन्सिटिविटी लागता. ती सेन्सिटिविटी जी लागता पळय ती ह्या अशा प्रकल्पांचेर लावप आसता. ज्या हॉस्पिटलांनी म्हणजे हांगासरलो सामान्य मनीस हांगासर येता तालुक्याचो आनी त्याच लोकांक लागून हॉस्पिटल आसा. हे खरें म्हणशीत जाल्यार पयशेकारां आज हे खंय तरी मोठ्या मोठ्या प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वचून रावतात. सामान्य माणसाक कळना तो हांगारूच येता. आतां सुद्दां तुमी जर थंय फुडें वचून पळयशात जाल्यार बेरेस्तार हो हांगासरलो हो आमच्या सॅटेलायट OPDक आसा. ती स्थलांतर करा न्हू हांगासर. त्या बिचाऱ्यांक थंय पत्र्यांनी थंय एखादो आमचें हें आसता पळय तुजें गायींक वगैरे आमी गोठो करता पळय पत्रे घालून तशा परिस्थितीन थंय बिचारे लोकांक बसयल्ले आसात. पेडण्यातले लोक तेंची तर तरतूद हांगर करा. तो पर्यंत डायलिसीस करता ठीक आहे. बाकी येदी व्हडली एम्पल स्पेस आसा भितर थंय बसाय तांकां 4 फॅन बीन घाला आनी कितें म्हणून हे. आनी ते येतात सॅटेलायट OPD तेंचेर ती लादलेली कशी आसा. ते येतात आनी ते केन्ना तुजे एकदां खळवडटात आनी ते पळपाच्या मार्गार आसतात. तांकां दिसता की आमकां हांगर पनिशमेंटाक धाडटात काय कितें काय म्हणून आनी तशीच तेंची वागणूकूय आसता. सो ह्या सगळ्याचेर जर देखरेख दवरतलो जाल्यार हांगासर एक विजिटींग कमिटी आसा. ती विजिटींग कमिटी एक्टीव आसपाक जाय. आनी त्या विजिटींग कमिटीक तुवें गांवचो सरपंच आसपाक जाय, पार्शे गांवचो सरपंच आसपाक जाय, कोरगांव गांवचो सरपंच आसपाक जाय, पेडणे म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन. हे कित्याक हे सरावंडेड गांव आसा. हेंचो सरपंच थंय ते विजिटींग कमिटीचेर आसतात. तेचे व्यतिरिक्त पत्रकार असतात जे जागरूक असतात हांगासर ते असतात. काही प्रॉमिनंट सिटिजन्स असतात गांवांतले, काही माजी आजी असे जे समाजकार्यान फुडें असतात. काही NGOचे लोक आमी घालूं शकतात. आनी अशें करून ती एक विजिटींग कमिटी आसता. आनी ज्या विजिटींग कमिटीची म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मिटींग जावप गरजेची आसता. ह्या परिसराकूच लागून न्हू भितर पेशंट भितर डॉक्टर्स आसात, स्टाफ आसा तेंच्यो अनेक समस्या आसतात. आनी त्यो सुद्दां कोणे तरी मार्गी लावप आसता. तूं वचून पयशे जाल्यार तेंच्यो सुद्दां बिचारांच्यो अनेक समस्या आसात. आमी दर वेळार तेंच्यो सुद्दां समस्या आमी उखलून धरल्यात. हें सगळें करतलो जाल्यार ताका एक सेन्सिटिव्हपणा हांव म्हणटा की सेन्सिटिव्हपणा जर ना जाल्यार हें सगळो कारभार चलणें व्हेरी डिफिकल्ट आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.